मिसाचे सर्वात एक गीत गाऊया. गीताचो अंक 11, पेज नंबर 5. देवा तुआ सोरो तुका busuk nuqueta देवा तुआ सोशिvo chive tuka betodina देवा तुआ सोरो tuka busuk nuqueta सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी आयज माई मोगाचो योगार तुमकां आयज पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब आमी मनयता. आयची मांडावळ कुत्ता सान तेरेजा ऑफ कलकत्ता समुदाय देवसा ग्रांद आनी माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन ह्या समुदायांच्या सगळ्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या जण एकल्याच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमचे गोराबे आनी आमची फिरगोज आमी पवित्र त्रित्वेक उबारून ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आमी भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब समोर ओंपता. पवित्र त्रित्वी जावन आसा आमच्या जिविताचो ओरोम आनी शेवट. हेंच आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तावन आमी उचारता आनी परगट्टा. अशें तर पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब आमच्याच भावार्थी जिविताची परब. आमच्यान म्हणूं येता पवित्र त्रित्वी म्हणल्यार मोगा एकवटाचो गूट आनी जेजून आमकां दाखोल करून तो सांबाळूंक आनी जियोवंक आपयल्यान. ह्या गुटाची खोलायेन समजणी पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. अशें आयचो विशय तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो म्हूण जेजू आमकां आवारण दिता. भोव पवित्र त्रित्वेचो नमुनो आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एकामेकाच्या संबंदांत प्रामाणीकपणान जियोवन एक दीस बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याच्या मोहिमेवंत एकचारान जियोवंक आमकां फावो जावंक ह्या मिसा बलिदानान भावार्थान मागून संतोशान ही दोबाजीक परबेंत वांटो घेवया. बाप पुत्र पवित्र आत्मो ते एकजण एक देव. बाबणीनो ह्या आमच्या भावार्थाचें व्हडांतलें व्हड सोत आनी ह्या पवित्र त्रित्वेच्या सोताचेर आमचो आख्खो भावार्थ धरलेलो आसा. आमचें आख्खें जिवीत धरलेलें आसा. देवाक आर्गां दिवया कित्याक बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमकां दिसाक आपणाकूच आजीर करता. तरी आसतना जायते पावटी आमी हो अणभव घेवंक फाटीं उरल्या. जायते पावटी आमी चुकल्या. आमच्या सगळ्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक बाप पुत्र आनी पवित्र आत्म्या लागीं बोगसणें मागुया. मोगाळ बापा तूं रोचनार तुज्या सारक्याची तूं आमकां रोचताय.
आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटान पवित्रपणान जिवंक आपयताय. तुजे रचनेचेर आनी संबंदी जिविताचेर आड वचोन आमी पातक केला. आमकां बोगोस बापा. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ताचे येसू तूं सोडवणदार. तुज्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तूं आमकां पातकांतलीं सोडयताय आनी बापाच्या एकचारान वांटो दिताय. पूण आदल्याच पातकी जिविताक लोबदोन तुवें जोडून घेतलेले सोडवणीक आनी कुरपेच्या जिविताक आमी पाठ केल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. पवित्र आत्म्या, बापा आनी पुता मदलो तूं एकवट आनी त्याच एकवटान थीर रावूंक जेजूची शिकवण आनी ताची खोल समजणी तूं आमकां फावो करताय. पूण तुका कान दिवंक आनी तूं सुचयताय ती वाट तांकूंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorvespora deva sugicaraya surpudrita deva bapa amituka namaskar buddha amituka tinvasa tuja turvoi bhava paso amituka vakanta Jesus Christa, Bapacha Eglas Buddha, Somya Deva, Deva Chishiri, Dun Sosara Chempa Tartai, Amchi Kakutko, Tu Bapacha Usyak bosai Chemane Aikuge Kityak Bovinatna Sangati De Bapache Moimen Jesus Christa Eklos Bovit Eklos Yesod Eklos Bormesvod. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या अखंडीत जिवितान आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्यांक संवसारान धाडून तुजो विचित्र गूट मनशांक उगडापो केलोय. खरो बाबार्थ तुवें आमकां उचारूंक दिलाय. देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सुक्तेच्या परजोडीत करण्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी परनिपाट करता. सगल्या काळजान तुमची महिमा वाखाणटा आनी ही आमची भोजवण तुमकां मानो म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. मुन्नेच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोचचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचली. सुरवातेकतान प्रितूम रोचून येवचे आदीं काळा युगांतान हांव तीर आसा. सोमदीर आजून नासलो, गोशगोशीत उदकाच्यो जोरी आजून फुटूंक नासल्यो. पूण हांव जल्मलोली. पर्वत बसोवचे आदीं, दोंगर घडचे आदीं हांव जल्माक आयली. ताणें जमीन आनी मोदयान आनी सर्वेस्पराच्या धुळाचे पयले दातू करचे आदीं हांव जल्मली.
ताणें अंतराल तिरायलें तेन्ना हांव थंय आसलीं. जेन्ना ताणें सोमदिराक आटो घालो आनी वयलीं कुपां जोमलोलीं आनी सोमदिराच्यो जोरी फुटोश्यो केल्यो, जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फॉर्मायलें आनी प्रितुमीची बुन्याद घाली, तेन्ना एक हुशार वस्तादा परी हांव ताच्या सांगाता आसली. दिसपटी ताका संतोषभरीत कोत्ताली. सगलो वेळ ताचे मुखार खेळटाली. ताणें रचलोल्या संवसारांत खेळटाली. मनशाच्या पुतां धुवां मदें आसूंक हांव मुरगोडटाली. देवाचें उतोरें. देवाची वड उपकार. जाबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. जाबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मळब तुज्या हाताचें काम. हांव पळोवन जाल्यार तुवें थंय लायलोल्या चोंद्रा नोकेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास कोच्च्याक. आदावाचो पूत कोण, तुवें ताची पर्वा कोच्च्याक. जाबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांचे रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान हेणें तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिट्टोलीं दर्यांतलीं मासलीं, सोगलेंच तांच्या आदीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. भागिवोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव. त्या कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जालां आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बरवंसो दवरून आमी मुरगोडटांव. तितलेंच न्हय, दुमाल्यान मोदें आमी मुरगोडटांव. कित्याक दुमाल्यांतान सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बरवंसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां वळखून मेळ्ळा. बरवंसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतोरें. देवाचें वड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. Survispor तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं.
जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान बाप, पूत, पवित्र आत्मो, पवित्र त्रित्वी, ते एक जाण एक देव. भाव भयणीनो, आयज ही परब आमी मनयता भोव पवित्र त्रित्वेची परब. आनी भोव पवित्र त्रित्वेचेर आमचो आख्खो भावार्थ धरलेलो आसा हें आमी सुरवातेक उगडास केला. तशेंच आयचे प्राचिताचे रितीन आमी तेगूय जाणांची एकल्याचो एक वावर आसा तो आमच्या मनान हाडला. बाप रोचणार, पूत सोडवणणार आनी पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करणार, वाट दाखयणार, सोत शिकयणार. भाव भयणीनो, पादविगारान सांगलें म्हूण खंय एक तरणाटें दोतोन शिकोवपाक फुडें सरलें. आतां दोतोनीचें वरस सुरू जाता. हें तरणाटें जें मुखार सरलें, दोतोन शिकोवपाक गेलें तेन्ना ताका कळ्ळें, म्हाका पवित्र पुस्तकाचें कांयच कळना, म्हाकाच दोतोन सारकी कळना, भुरग्यांक आनी कितें शिकयतलें. तरी आसतना पादविगारान सांगलां दोतोन शिकय म्हूण, ह्या पासत चालूच दवरलें. अशें मुखार वेता वेता ताका कळ्ळें, जें कितें भुरग्यांक शिकोवपाक आपणाक लिसांव दिल्लें आसा, जें हांव भुरग्यांक शिकयता तें हांव म्हज्या जिवितान पाळिना. म्हजें जिवीत मातशें आल्लोलें धल्लोलें कशें, म्हजें जिवीत सारकें चालतें फुलतें बरें चंचल जिवीत, कित्याक तरणाटें. म्हजें जिवीत आवय बापायक मान रेस्पेत मान दिता तसलें ना, आनी तरी पूण हांव भुरग्यांक शिकयता. मातशें वयर सकयल जावपाक लागलें हें तरणाटें. त्या उपरांत दोतोनीच्या केंद्रान जो कोर्स दवरलेलो आसा आमच्या संदेशकारां पासत, तातूंत ताणें भाग घेतलो. एक वर्सभर ही आपली तयारी करून पवित्र पुस्तक कितें, तातूंतल्यान कितें शिकोवपाक जाय, तातूंतल्यान कितें शिकपाक जाय, आमच्या धर्माची स्वता कशे भाशेन भुरग्यांक दिवपाक जाय, हें तें शिकता आसतना आपल्याच जिविताचेर भाव भयणीनो एके भाशेन ताणें नदर मारली. आनी जें कितें शिकतालें आनी जें कितें शिकयतालें भुरग्यांक, तें ताच्या जिविताचेर अणभव जावपाक लागलो. पवित्र आत्म्याचें देणें मागूंक शिकलें. दर दिसाक जेन्ना भुरग्यांक लिसांव दिवपाक वो दोतोनीची क्लास दिवपाक येताले, तेन्ना पवित्र आत्म्याचें मागणें करूंक ह्या केंद्रान ताका शिकयल्लें तें करपाक लागलें. आनी जें कितें ह्या भुरग्यां सवें लिसांव दिता आसतना तें पवित्र आत्म्याचें मागणें करतालें, तेंच आपल्या जिवितान हेर निर्णय घेता आसतना, कसलेंय काम करता आसतना हें मागणें ल्हव आपूण करूंक लागलें पवित्र आत्म्याचें, की पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यान दुसऱ्यांक शिकोवंक म्हाका बळ दी, हें मागणें तें करूंक लागलें. जिवीत वेगळेंच जालें. भाव भयणीनो, पवित्र त्रित्वी हांगासर घडये दिसूंक ना, वो पवित्र त्रित्वेची आमी खबर करूंक ना. पूण पवित्र त्रित्वी बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो जेन्ना आमच्या जिवितान भितर सरता आनी आमी ताका भितर सरूंक दिता, तेन्ना आमच्या जिवितान बदल, तेन्ना आमच्या जिवितान संतोश, तेन्ना आमच्या जिवितान बरेपण येवंक लागता. हें तरणाटें जें सुरवातेक पादविगारान फोर्सार केल्लें देखून संदेशकान जाल्लें, उपरांत मुखार वेता वेता आपुणूच शिकून, आपुणूच जाणा जावन भुरग्यांक शिकोवन संतोसूंक लागलें. आयज भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान पवित्र त्रित्वी खंय आसा? आयज आमच्या जिवितान पवित्र त्रित्वेचे गूण जे आसात ते खंय आसात?
कशे भाशेन आमी तें अणभवता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी म्हणण्याचें पुस्तकांतलें आयकलां आनी उलयता तो ताळो. हो ताळो जाणवाय, आनी जाणवाय उलयता, विजडम स्पीक्स. सुरवातेक तावन हो अरंभाक तावन जेन्ना देवान हो संवसार रचलो, ह्यो सगल्यो वस्तू रचल्यो, सगळें थाऱ्यार घातलें, सगळें जाग्यार घातलें, तेन्ना तावन पासून हांव ताचे बराबर आसा. हो संवसार रचला आनी हो संवसार तो फुडें व्हरता, हो संवसार चलयता, तेन्ना हांव ताचे बराबर आसा. हो संवसार रचून मनशाक रचला आनी मनशाक ताणें आपणा सारकेली रचल्यान, तेन्ना ह्या मनशां बराबर, मनशाच्या पुता दुवा बराबर हांव आसा. जाणवाय उलयता. आनी हो ताळो भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन सदांच देवा बराबर जो आसा तो आमचे पासत आपूण मनीस जावन आमचे सारको जियेलो, मनशां खातीर मनशां बराबर जियेलो. आनी मनशां बराबर जियोवपाचें कारण बापान जें कितें रचलां तें खंय तरी पिड्ड्यार जालां पातकाक लागून. पातका वरवीं निसणटन कशें येवपाक लागलेलें आसा आनी ह्या निसणटनांतली ह्या मनशाच्या पुतांक दुवांक निवारपाक जाय. ह्या पातकाक लागून आयिल्ल्या निसणटनांतली पृथ्वी रचलेली देवान आनी ही रचना जी आसा रचलेली देवान तांकां निवारपाक जाय. देखून देवाचो पूत मनीस जालो. भाग्यून पावलो आमकां उगडास करता हेच्या दुसऱ्या वाचपान रोमकारांक चीट बरोवन. खेरीत भाशेन भावार्था वरवीं आनी प्रमाणीकपणा वरवीं आमच्यान समजूंक जाता की जेजू क्रिस्त ताचे उद्देशी देव आमचे सवें आयला. ताचे उद्देशी देव आमचे बराबर रावता आनी आमकां शांती दिता. तर क्रिस्ता वरवीं जी शांती आमकां आयिल्ली आसा ती पवित्र करणारो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता आनी फुडें व्हरता. आनी हेंच आमी आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आयकता, जेजू आमकां सांगता. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक ही पवित्र त्रित्वेची दोतोन जी आसा, डॉक्ट्रीन जी आसा, फादर सन एंड होली स्पिरीट, बाप पुत्र पवित्र आत्मो, एक देव ते एक जण, पवित्र पुस्तकान सारकी उक्तीपणी भाशेन घातलेली ना. पूण जेजू जायते पावटी आपल्या बापाचे आनी आपल्या पवित्र आत्म्याची खबर करता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान आतांच जे आमी आयकलां तातूंत खेरीत भाशेन जेजू आमकां उगडास करून दवरता. जें कितें बापाचें तें म्हजें. बाप आनी पुत्र एक. म्हणटूच पुताक जो कोण पळयता तो बापाक पळयता हें जेजून सांगलेलें आसा. आनी आयच्या दिसाक पवित्र आत्म्याची खबर आमकां मेळटा. हांव वेतां पूण म्हजे फाटल्यान तुमकां शारोती पाठयतलो. हो शारोती देवाचो पवित्र आत्मो. आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो. हो पवित्र आत्मो तुमकां वाट दाखयतलो. भाव भयणीनो, बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो एक देव ते एक जण. जरूय तांची कामां वेगवेगळीं तरूय ते एकूच. समजूंक मातशें इल्लेंशें अवघड आनी समजावपाक जायत्या जाणांनी आदीं प्रयत्न केला. BBC हांणी एक पावटी आपली खंय जायरात घातली, एडवर्टिजमेंट. द वर्ल्ड इज सो बीग एंड युअर रेडिओ इज सो स्मॉल. BBC रेडिओ म्हणटा, द वर्ल्ड इज सो बीग एंड युअर रेडिओ इज सो स्मॉल. ओन्ली BBC कॅन पूट द होल बीग वर्ल्ड इन युअर स्मॉल रेडिओ. रेडिओ धाकटो, संवसार येद्दो व्हडलो, पूण फकत BBCच्यान खंय तुजो आख्खो संवसार त्या धाकट्या रेडिओन घालपाक जाता. भाव भयणीनो, आख्खो संवसार तुज्या रेडिओन येवचो ना हें आमी जाणा, आमच्या टीव्हीन येवचो ना, आमच्या कागदांचेर आख्खो संवसार जायना. पूण खेरीत भाशेन ही समजणी घेता आसतना देवाची शिकवण जी आसा, पवित्र त्रित्वेची शिकवण जी आसा ती खूब व्हडली. आनी आमचे रेडिओ जे आसा ते धाकटेशे. तातूंत ही आख्खी शिकवण जावची ना, आनी जाली जाल्यार जायते पावटी आमकां समजची ना, आनी समजली जाल्यार उगडास उरचो ना मागीर आमच्या जिवितान घालपाक. पूण गरजेचें हें, वेळा वेळार आमकां पवित्र आत्मो जी सुचोवणी दिता ती पाळून जरी तर आमी मुखार गेल्या जाल्यार आमचें जिवीत संतोश भरीत जातलेंच. जें कितें आमी पाड घातलेलें आसा, पिड्ड्यार केल्लें आसा, तें आमचें परतून जाग्यार येतलें. खेरीत भाशेन ही 10 वर्सां गेल्ल्या वर्साक सुरू जावन
ही 10 वर्सां युनायटेड नेशन्स हांणी भेटयल्ली आसा डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. जे सगळे पाड घातलेले आसा ते परतून नव्यान ताची भरपाई करपाक ही 10 वर्सां दिल्लीं आसात. 1 वर्स सोंपलें. असल्यो जायत्यो वस्तू भाव भयणीनो आमी करपाच्यो आसात, पूण त्यो सांगातान करपाच्यो आसात. बाप पुत्र पवित्र आत्मो जरूय ते एक जण, पूण एकूच देव आनी एकूच काम, एकूच वावर. ह्या पासत आमी आमच्या संवसारान पळोवपाक गरज आसा. कितें पाड घातलेलें आसा, कशे भाशेन तें सारकें करपाक जाय, कोणें मिसळ जावपाचें, कोणें आवाज करपाचो. फाटीं आमच्या शेजाऱ्याक सांकवाळे कितें जालें तें आमी पळयलां. धाकटेंशें ड्रेजींग तें चड व्हडलें न्हू, पूण थंयसरलो लोक जो आसा, त्या वाड्यांतलो लोक आसा, ते उठले आनी तांणी पयलीं वचोन हे जे काम करतात तांकां क्वेश्चन केलें, तांकां प्रश्न केलो, कित्याक हें ड्रेजींग चल्लां हांगासर, जंय आमी तिसऱ्यो काडटा, जंय आमचें उदार पसण जाता, हें कित्याक केलां. तांणी आपणाचे जबाब दिवपाक प्रयत्न केले. व्हिडियो तांचो टीव्हीचेर आयलो. गांवचो MLA पावलो आनी गांवच्या MLAनूय तेंच पळयलें लोकांचें आयकल्या उपरांत, आनी गांवच्या MLAनूय बीन तांकां सांगलें हें काम बंद जावपाक जाय, ड्रेजींग करपाक जायना हांगासर. ताचे फाटल्यान तिसऱ्या दिसाक सरपंच आनी पंचायत सांकवाळेची पावली. तांणी तेंच म्हणलें की आमचो दर्या आसा तो सांबाळपाक जाय, आमी तें पाड घालपाक दिवचें ना, हिंगा परमिशन नासतना इलिगल काम करपाक जायना. स्टॉप नोटीस दिलो पंचायतीन. भाव भयणीनो, सांबाळपाक जाय तें जाय आनी आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसती पडटा. जाल्यार ह्या लोकांक केरीत भाशेन सांकवाडेचे थोडेशे लोक, ते एक वाड्यांतले लोक, तांचो MLA, तांचे सरपंच आनी पंच जे आसात, बाराबर मेळून एक काम केलें. आनी हें काम सांबाळपाचें, जें कितें पाड जाता तें आडावपाचें. एकदम बरें तांणी केलां ते भाशेन आमी जायत्या जाणांनी आयज करपाचें आसा. न्हयच फकत एका भागान, खंयच्याय भागान आमच्या जिविताचें पळोवया, जायतें वायट जाता, जायत्यो चुकी जातात, पूण सगळीं आमी तोंड बंद करून ओगी रावता. घडये लोक समजता MLA करतलो, वो MLA समजता पंचायत करतली. हो एक देखावो आमकां, एक देख. बाराबर लोक, MLA, सरपंच, पंचायत बाराबर येवन आपलो गांव सांबाळपाक प्रयत्न करता. जाल्यार भाव भयणीनो, पवित्र त्रित्वी आमकां होच संदेश दिता. बाराबर येवन बाप पुत्र पवित्र आत्मो बाराबर येवन सांबाळटा. जरी तर आमचे घोराबे भाव भयणीनो आयज हाल्लोले धल्लोले आसात. घोव आहा तो रावता, बायल सॉरी म्हणटली, बायल आहा ती रावता, घोवान मिस्टेक केल्या तेका सॉरी म्हणून दी. जायत्यो फामिली तुटूंक पावलेल्यो आसात. जाल्यार रेस्टोरेशन जरी तर आमी करतले हांव, परतून भरपाई करतले हांव, जाल्यार बायलेन घोवान बाराबर येवपाक जाय. घोराबे जरी तर फुटपाक लागलेले आसा जाल्यार आवय बापूय भुरगीं बाराबर येवपाक जाय. आनी सगल्यांनी हे प्रश्न पळोवपाक जाय. आमच्या घोराब्याचे प्रश्न आयज कितें? आयज आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा, आर्थीक परिस्थिती आमची बिगडलेली आसा. एकामेकाक सांबाळपाक जाय, एकामेकाक आदार दिवपाक जाय. आयज आमच्या घरांनी थोड्यो वस्तू पिड्ड्यार जावपाक लागल्यो आसात. आयज आमच्या थोड्यांची भाटां कोण हावपाक लागलेले आसात. आयज आमच्या घोराब्यान जायत्या जाणांक वावर ना. आयज आमच्या घोराब्यान जायतीं जाणां वायट व्यसनाक सांपडलेलीं आसात. आयज आमच्या घोराब्यान जायतीं जाणां वायट सांगाताक सांपडलेलीं आसात. रॉंग रिलेशनशिपान एके भाशेन ट्रॅप जाल्लीं आसात. जाल्यार ह्या वायटांतली आमकां रेस्टोर करतल्यो जाल्यार सगल्यांनी बाराबर, आवय बापूय भुरगीं, बायल घोव आनी हेर दुसरी घोराब्याची वांगडी बाराबर जरी तर येवन करीत जाल्यार भाव भयणीनो आमकां हें बरेंपण मेळटलें. तर पवित्र त्रित्वेचो संदेश आयज आमकां होच. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. हें पूर्ण सोत आमकां पवित्र आत्मो दिसाच्या दिसाक शिकयता, दिसाच्या दिसाक वाट दाखयता. भाव भयणीनो, तें पळोवन, तें आयकून, तें समजून, तें आमच्या जिवितान घालून आमचें जिवीत आमी निठायेर घालुया, आमचें जिवीत आमी सांबाळुया. तुमचे लागीं गायनाचो झेल्लो आसा. गायनाचो झेल्लो उक्तो करचो. A6, पेज A6.
हिम नंबर A6 न्हू, पेज A6. आयज आमी सोतमांतां, जी व्हडली सोतमांतां आसा ती म्हणटले हांव. गायनाचे जेल्यार पयल्या भागान पेज A6. सांगाती आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. एकाच देवाक सोतमानता, सुर पदवीदार बाप तो, स्वर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सोतमानता, देवाचो एकलोच पुतो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्याच सैमाचो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत स्वर्गार तावन तो देंवलो. तो पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंच लदाकाल ताका खुर्सार मारलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकी पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सोतमानता, इस्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुतातावन निपचला. बापा आनी पुता बरोबर ताकाय सोमसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलोले सुबेक सोतमानता. पातकाचे बोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां त्याच विस्वासान देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्मो उगडापी करता ती भावार्थाची सोतां ओदीक नेटान आनी खोल समजिकायेन ख्रिस्ती भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. राजकारभार चलयतल्यांनी समाजांत वस्तोलें फोटिंगपण, अनीत, भ्रश्टाचार आनी तरेकवार वायट स्वताचे नितीचे आनी प्रमाणीकपणाच्या उजवारान सोंपोवंक तांकां आत्म्याचें मार्गदर्शन आनी बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी भोव पवित्र त्रित्वेची आमच्या कुटुंबीक जिविताची बुन्याद आनी नमुनो म्हूण वळखून घेवंक आनी पवित्र त्रित्वे सारकेलें मोगा एकवटाचें जिवीत जिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळी आयकून घे. वस्तोली महामारेक लागून निराशीपणान, दुखांत आनी वेगवेगळ्या आडकोणींनी मनीसकूल फावसता. आमी सगळ्यांनी हे पिडेक थीर भावार्थांत फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा,
ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया पवित्र त्रित्वेचो जो संदेश आमी घेतला तो आमी सगळ्या गोंयकारांनी भोव करून समजून घेवंक आनी हें एकचाराचें मन सांगाती रावन वावर करपाचें आनी आमचें गोंय सांबाळपाचें आमकां सगळ्या गोंयकारांक, जावं आमी लोक, जावं आमी मंत्री, जावं आमी प्रेस वो जावं आमी कसलेय अधिकारी, सगळे बाराबर मेळून हो बरो वावर करूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां तुवें आयकून घे. सर्गीच्या बापा, आमची सगळी मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमकां दाखयता ती वाट चलून आमी एकचारान फुडें सरूंक आमकां तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटोवण्याच्या वेळार गीत गावया. गिताचो अंक C26, पेज नंबर 39. C26. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिलाय तो मेलोड्या सोड्याची सोम्या जिसूंती गोडलोली ताचे कोण आपले मासरो गो तुझ्या उदारपणान बुसूक आमच्या ओकम्या म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, पवित्र त्रित्वेच्या मानाक फावो तसली भेटवणी करूंक आमचेंच म्हणलोलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय ती देणी हे वेदीचेर आमी दवरता आनी तांचे बरोबर आमकांच आमी तुका वपून दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी ही सर्व देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान पवित्र त्रित्वेचे मोहिमेक आमची संपूर्ण वाकाणणी तुजे मुखार चडून दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पर, पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जण न्हय, बगोर एकाच देव सैमाचे तेग जण. तुवें उगडाप्पो करून दाखयल्लो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशी पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली मोहिमा खालतेपणी अळखता. खऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एक एकल्या जणांचो विशेश गूण आनी तेगांयचें एकूच सैम आनी सोमसारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनिपाट करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचे दलबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. Darbarazo
दाराचो सुरेश बोतो सूर्य आनी संवसार भोगला तुझ्या वैभवा सूर्य आनी संवसार भोगला तुझ्या वैभवा उसळी 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 तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता सोय सर्वेस्पराचे नावी येता सोय उसळी 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 तुका सोय सोय. आयज तिसरें महाप्रार्थन आमी घेतल्या. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगली तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोरजा तूं जमयत आसय. देखून खालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया तुझ्या कुसानी बरो जीवनपणा वरवीं तुवें नाका सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो आनी ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मरेच्या तुज्या भाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाच्या आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी धर्म म्हणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगले परजी सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे.
कोनवाळ्या बापा, संवसारान शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टागोतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे. तुवें आमी तुजी महिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा, सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाक बाप म्हणूंक आमकां पुतान शिकयला. पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमी जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक सगळीं उलो मारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संसाराचे पाप कातले आमची काकूत गो देवाची शेळी. संसाराचे पाप कातले आमची काकूत गो देवाची शेळी. संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुम्या खातीर आमच्या मागणे. काळजाची मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. बापा मोच्या प्रितीच्या केदो तुजो मायलो पाप्याक सोडून पातकांतली पुताक धाड संवसारी. बापा मोच्या प्रितीच्या केलो तुजो मायलो
Baper soron patratli Putar darul sonsari Bapa mocha priticha Kedi tuci konvala Sutka diucap ulama Putaku sakirailu Bapa mocha priticha Kedi tuci konvala Sutka diucap ulama Putaku sakirailu Bapa mocha priticha Kedi tuci koruna Aka kyucak tuchkarsa Vile karis putace Bapa mocha priticha Kedi tuci koruna Aka kyucak tuchkarsa Vile karis putace तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतल्या आपल्या पुताच्या आत्म्यांक देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. प्रार्थुया. सोर पदवेदार आमच्या बापा, ह्या दोबाजीक परबे दिसा तुका, तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान परनिपाट करून ह्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान ओदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आमकां आमा सोमेस्तांक संपूर्णायेन एक कर. हे परी ह्या संवसारान भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासणी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अशी बसुया. आयज भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब आनी हे परबेक तुमकां सगल्यांक बाप पुत्र आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद हांव आवंडयतां. फुडल्या आयताराक आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब मनयतले. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालें 9,897 रुपया. भाव भयणीनो, चोत्राय धरची. हें सुमान जें येता तें आमकां सेवाधर्मीक नदरेन मातशें म्हत्वाचें. उगडास करुया.
फुडल्या आयताराक 3 मिसां जातलीं. 6:30 वाजता पयलें मीस, 8 वाजता दुसरें मीस, 9:30 वाजता तिसरें मीस. सोनवारा दिसाक इंग्लीश मीस आयताराचें सुरू जातलें परतून सांजेर 6 वाजता आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता आयताराचें मीस जातलें. फुडल्या आयताराक आमची दोतोनीची उक्तावणी जाता. ह्या पासत सगल्या भुरग्यांनी चुकयनासतना दोतोनीक येवपाक जाय. जे कोणें आजून पासून रेजिस्ट्रेशन करूंक ना तांणी आयच्या दिसाक रेजिस्ट्रेशन करचें. तर सगल्या आवय बापायनी चोत्राय दवरची. 9:30 वाजताचें मीस आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यां पासत आनी त्या उक्तावणेच्या मिसा उपरांत आमची दोतोन सुरू जातली. तुमच्या भुरग्यांक चुकयनासतना दोतोनीक धाडची. आयज सांजे तामसोड्यार कपेलान वेस्पराचें मीस जातलें 6 वाजता आनी फोंडवे कपेलान 5:30 वाजता. 13 जुनाचे म्हणजे फाल्यां सांत आंतोनीचे फेस्ताची परब परबेचें मीस फोंडवे कपेलान जातलें सांजेर 5:30 वाजता आनीक तामसोड्यार सांजेर 6 वाजता. दोनूय कडेन वचपाक नाका, खंय एक कडेन गेल्यार पुरो. दोनूय कडेन सांत आंतोन आसा आनी तुमची मागणी जी आसात ती तुमी बरे भाशेन सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार घालपाक तुमकां सगल्यांक असो एक आसा. जाता ते भाशेन आमी दोनूय कडेन ही फेस्ताची परब दवरल्या सगल्यांक भाग घेवंक मेळपाक. कित्याक दाबोलीं नाकेलीं ती पयस पडटा, तांकां फोंडवे येवपाक जायना, पयस पडटा. आनी ह्या वाटेन आहा तांकां त्या वाटेन वचपाक पयस पडटा. तर दोनूय वाटेन आमकां ही फेस्ताचे परबेन वांटो घेवपाक ही संदी आसा जाल्यार सगल्यांनी जाता ते भाशेन हे परबेन वांटो घेवचो. आमचे पॅरीश यूथ सांजोवां घडोवन हाडटात. सांजोवांची समोरमणी 4 आयदोरची. ह्या वर्साक सांजोवांची परब 24 न्हू पण 23 जातली. 23 जुनाचे सांजोवांची परब 24 जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब. ह्या पासत सांजोवांची परब जी आसा ती 24 तारखेर ह्या वर्साक जावची ना. हाचे विशीं सगल्यांनी चोत्राय दवरची. जरी तर फेस्ताची परब 23 जाल्यार समोरमणी 24 करून फायदो ना, ती 23 जावपाक जाय. हेंच मनान दवरून आमची पॅरीश यूथ 23 ही समोरमणी करतली. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. खेरीत आमंत्रण जी नवी काजारी आसात, गेल्ल्या आख्ख्या वर्सान जी काजार जाल्लीं आसात, जावं आमचे फिरगोजेन वो आमचे फिरगोजेंतली भायर म्हणजे आमची चेडवांय काजार जाल्लीं आसात, तांकां खेरीत आमंत्रण आवय बापायन दिवचें, तांकां आपोवचें. आमची तरणाटीं ही समोरमणी आमी ट्रेडिशनल भाशेन करता ते भाशेन करपाक जाता तितलो प्रयत्न करतलीं. तशेंच थोड्योश्यो आदल्यो आमच्यो घेमी आसात त्योय घेमी आसतल्यो. आनीक तुमी तुमचे ट्रेडिशनल स्वीट्स जे आसात तेय करून हाडून लोकांक वांटपाक जातात. त्याच बरोबर जीं सुपुल्लीं भुरगीं गेल्ल्या आख्ख्या वर्साक जाणी बावतिजम घेतला त्या भुरग्यांचोय बीन ती सत्कार करतलीं. जाल्यार तुमी सगल्यांनी तांकां तुमचो सहकार दिवचो, हातून बरे भाशेन वांटो घेवचो. तशेंच तांकां ही आख्खी समोरमणी करपाक दुडवांची गरज पडटली. तुमचे लागीं घोडे ते आपले एपिल्स घेवन येतले. हे आमच्या तरणाट्यांक तुमी जाता ते भाशेन आदार करचो. भाव भयणीनो, पावसाळो सुरू जालो. खेरीत भाशेन सगल्या शेतकामत्यां पासत ह्या दिसांनी मागुया. आमच्या गांवांत खेरीत भाशेन आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आसा, तांचे बरोबर आमची गांवची शेतकारां आसा तीं बाराबर चल्ल्यान कम्युनिटी फार्मींग करपाक हे पावटीक. म्हणटच तुमकांय कोणाक जरी तर खुशी आसा येवन ह्या तरणाट्यां बरोबर ह्या शेतकारां बरोबर वावरूंक, शेतान भितर सरूंक, पांय घालपाक, मातशें भिजूंक, मातशें इल्लीशी माती तुमच्या आंगार पडूंक, जाल्यार तुमी बाराबर येवचें, मुखार सरचें आनी ह्या शेतकारां बरोबर तुमचो सांगात आनी तुमचो आदार तांकां दिवचो म्हूण मागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सूर पदवीदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक कर. सांत आंतोनीक मागणी. नमान तुका सांत आंतोन, तुका सातातो तूं वर्तताय फूल निर्मळायेचें आनी ओनून क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानता जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला दिवन भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें व्हडा बरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनंती कर म्हूण ह्या किरकोळ्या पातका पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. ओगीच रावन तुमची मागणी सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरा. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खोंतीकसां पडलेल्याच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता. पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यांक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपट्टो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सर्व पिडेस्तांक आनी कश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्यांचें देणें नाशिल्ल्या काजारी जोडयांक तें देणें फावो कर. सर्व भुरग्यांक भावार्थान वाडूंक तुजी मजत लाबय. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेन विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासनाच्या सासनाक बापाक वाकाणू ताका भोगूं आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गाराज्यान म्हाका पावय. अशें जावं. सगळ्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार किरीत भाशेन मागुया. तुमची जण एकल्याची पिडा देवाच्या हातान ह्या वेळार घालात. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणें सर्ग आनी संवसार रचला. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सर्व पिडेस्तांक आनी निर्गोटितांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबूंक प्रार्थना कोन्न आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची ओतम्यांची आनी मोतीचे पिडेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरां चाकुरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचिल्ल्या ओतम्यांक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमचे कश्टांतले नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांत आंतोनीचे मजतीन तुमचेर आशिर्वाद घालूं. एक चोत्राय धरची. ह्या बुधवाराक थावन आमचे सांजेर भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमी सुरू करता. बुधवारा दीस 6:30 वाजता पवित्र संस्काराक भोजवण जातली. तशेंच शुक्रारा दीस सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. तशेंच आमची जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेक ह्या दिसांनी सकाळच्या मिसाक 9 जातली. मिसाचो शेवटाक गीत घेवया. गिताचो अंक M2 पेज नंबर 152. M2.
जेसूचे गोवाय आमकां गो मोगाची बाबण आमकां गो मोगाची बाबण आमकां गो हे आज्ञा बापाच्या हे आज्ञा जेसूच्या हे आज्ञा